जे आज सकाळपासून हांव सगळ्या बुथांचेर म्हणजे सुरवातेक हांवें श्रीस्ता पंचायतीचे 2 बूथ आणि श्रीस्ता पंचायत, आगोंद पंचायत, पूर्ण म्युनिसिपालिटी आणि गांवडोंगरी खोतिगांवच्यान आज शेवटच्या आसा म्हणटा हांव दोनूय पंचायती आणि एकंदर माहोल जर पळयलो जायत ज्या प्रमाणे आमी काम केल्लें, ज्या प्रमाणे लोक कन्विन्स जाल्ले आणि तसो विचार केलो जायत सकाळपासून म्हणजे 7:30 वरांचेर साकून खूब मोठ्या प्रमाणात लायन्स आमकां दिश्टी पडले आणि त्यो आतांय दिश्टी पडटा आणि त्यामुळे पर्संटेज ऑफ वोटींग जी आसा न्ही ज्या तरेन चालू आसा त्यामुळे म्हाका दिसता ओवरऑल 80% वयरची पर्संटेज जातली आणि आमी पयलेंय म्हणटाले आणि हे सगळें म्हाका दिसता खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां भारतीय जनता पार्टीक फॉर आसा म्हणजे ज्या ज्या बुथाचेर वता पळय त्या बुथाचेर ओपोनंट आमकां तांची जशी विधानसभेक किंवा बाकीच्या हाका इलेक्शन टीम आसतली तशा प्रकारची खंयच टीम आमकां दिसली ना आणि त्यामुळे आमी जे म्हणटाले पळय 10,000 प्लस आसा काणकोण मतदारसंघांतल्यान 100% आमकां 10,000 प्लस आमी ह्या मतदारसंघात घेतले आमकां लीड मेळटली आणि हाजें श्रेय जें आसा न्ही आमचे सगळे असंख्य कार्यकर्ते आसा ज्या प्रमाणे ताणें फाटले म्हयनोभर जें काम केलें आणि ताचोच रिजल्ट म्हणून जे आसा आज आमकां एक माहोल आज पळोवपाक मेळटा एक प्रकारचो फेस्टिवल मूड जो आसा पळोवपाक मेळटा सकाळपासून प्रत्येक कार्यकर्ते आपल्या आपल्या बुथाचेर आसा म्हणजे त्या तरेन उत्साह जो आसा मनयता तशे तरेचे उत्साह मनयता आणि ताचें एक कारण म्हणजे आमच्या लक्षांत आयलें फाटल्या 2 वर्सां आमी काणकोण विजन मिशन ह्या कन्सेप्टाच्या अंतर्गत जे आसा की जे कन्सेप्ट आमी लोकां समोर दवरले आणि काणकोण मतदारसंघाच्या लोकांक ते पसंत पडले आणि त्यामुळे तो रिजल्ट अशे तरेची माहोल जो आमकां दिसता आणि खऱ्या अर्थान हो एक उत्सव सगळ्या आमी काणकोणाक मेळयला अशें हांव म्हणटा अंतर्गत आमी अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाचो निर्णय आमी सबंद काणकोण हांगातले सगळ्या कार्यकर्त्यांनी घेतलो आणि तातूंतलो जो एक अत्यंत म्हत्वाचो विशय म्हणजे तो श्रमदान हो विशय आसा न्ही सबंद काणकोणचे विरोधक आसा न्ही ते तांच्या वर्मान बसलेलो आसा आणि हे हांव सांगता अशें न्ही सबंद जनता सांगता म्हणजे सुरवातेच्या काळांत ते आमचेर थोडेशे धज्जा उडयताले हे जातलें ना जातलें पण प्रत्यक्षांत जे आसा न्ही ज्या तरेन फाटल्या वर्साक आमी 20 घरां कंप्लीट केले आज ज्या तरेन आमी काम चालू करता हे सबंद काणकोणच्या जनतेक पसंत पडलें आसा आणि ताच्याच बरोबर आत्ताची नवीन जी आमी योजना आखलेली आसा ती म्हणजे पुण्यदान योजना आणि ही सुद्दां जी आसा न्ही ती समाजातल्या शेवटच्या घटकाक मदत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अशें तरेचें काम जें चल्लां तेंय पळोवन जे आसा न्ही विरोधक म्हाका दिसता की ज्या तरेन तांकां जें उत्तर दिवपाक जाय कामांत तें उत्तर मेळ्ळां अशें धरून वता